विसा उपरांत तुमकां येवकार. प्रादेशीक आराखडो तयार करपी राज्य पावंड्यावेल्या समितीचेर ऊट गोंयकारान आरोप केल्यात. आराखडो करतना व्हडा प्रमाणात घोटाळो जाला म्हण राज्य पावंड्यावेल्या समितीचेर आशिल्ल्या वांगड्यांची मुख्यमंत्र्यासयत सीबीआय चवकशी करची म्हण संघटना मागता. मात ग्रामसभांतल्यान व्हडा प्रमाणात जमीन रुपांतरणा खातीर अर्ज येतात म्हण विचारल्यार ऊट गोंयकार म्हणटा तशें कांय ना. They should be thoroughly investigated, including Digambar Kamat, the state committee, the state regional committee asli badi. They should be investigated properly. ऊट गोंयकारा संघटनेन बिरेस्तारा पणजे पत्रकार परिशद घेतली. सरकारान प्रादेशीक आराखडो तयार करतना केल्ल्या घोटाळ्याची चवकशी जावची तशेंच प्रादेशीक आराखडो रद्द करपाची मागणी घेवन संघटनेन रस्त्यार देंवपाचें थारायलां. शुक्रारा 2.5 वरांचेर आझाद मैदानार व्हडा प्रमाणात लोकांनी येवचे असो उलो संघटनेन मारला. 2010 शार आनी नगर नियोजनाच्या हेरिटेज समितीचेर आपली वेंचणूक केल्ली तेन्ना 4000 हेरिटेज जाग्यांची म्हायती शार आनी नगर नियोजन मंडळाक दिल्ली. मात तांणी तांचो आस्पाव आराखड्यांत केल्लो ना असो आरोप प्रजल साखरदांडेन केला. फकत 7च पंचायतींनी आराखडो रद्द करपाचें मागला हे फट आसा असो आरोप जतीन नायकान केला. So why the panchayats are hesitant to take Gram Sabhas? It's precisely because of that reason, because they know that the people are going to oppose in Gram Sabhas. फकत 13 ग्रामसभांनी आराखडो रद्द करचो म्हूण मागला. उरिल्ल्यो दुरुस्ती केल्या पुरो म्हणटात. तशेंच आराखडो रद्द केल्यार 5व्या वाठारांतली सुमार 7 कोटी चौखंड मीटर जमीन वसणुके खातीर उक्ती जातली अशें स्वता मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन म्हणलां. हाचेर विचारल्यार ऊट गोंयकारा कडच्यान जाप आयली ती अशी. He has exhausted his mandate. Elections are due. If the government comes back to power again, let them pass the regional plan RT 2021. No, whether it comes, that people will show, no, whether, yes, so that means people have voted this regional plan out. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. गोंयांत लोकायुक्त नेमचो म्हूण खाजगी बसवाले फुडें सरल्यात. भ्रश्टाचाराच्यो कितल्योश्योच कागाळी दक्षता खात्यान पडून आसात मात तांचें कांयच जायना. येता ते वेंचणुके पयलीं सरकारान लोकायुक्त नेमचो म्हूण खाजगी बसधनी संघटनेन आवाज काडपाचें थारायलां. सोनिया गांधीचे सभेक लोकांक हार्ड वर्क करचें म्हूण येरादारी अधिकारी खाजगी बसवाल्यांक पिट्टात असो आरोपय संघटनेन केला. लोक आयुक्त गोंयांक अपॉयंट करपाक व्हडल्या संख्येन लोकांनी उपस्थित रावचे आनी आपले कितें पळय विचार आहा ते दिसा ते मांडचे आनी सगळे पॉलिटिकल पार्टीनी उपस्थित रावन आपले खरेंच लोक आयुक्त बील जे पळय आहा तेज्या फेवरान आसा काय ना हें दाखोवन दिवचें. बिरेस्तारा पणजे खाजगी बसधनी संघटनेन पत्रकार परिशद घेतली. भ्रष्टाचाराच्यो कितल्योश्योच कागाळी दक्षता खात्यांत पडून आसात. गोंय लोकायुक्त विधेयक विधानसभेन मान्य केला मात ताचो आजून पत्तो ना. हो कायदो चालीक लागचो म्हूण बसवाले फुडें सरल्यात. 24 तारखेर पणजे टीबी कुन्ना हॉलांत जावपा आशिल्ल्या बसकेंत राजकी पक्ष आनी आप वावुरपी संस्थांनी येवचे असो उलो बसवाल्यांचे संघटनेन मारला. लोक आयुक्त प्रत्येक राज्याक जाता तितल्या बेगीन अपॉयंट करचो अशें म्हणून तुमी आंदोलन करा आनी गरज पडली जाल्यार आपुणूय येतलो आंदोलनाक उपस्थित रावतलो अशें आमकां तांणी पूर्णपणे आश्वासन दिल्लें. लायनीच्या बसींनी पिकनिकेची भाडी मारल्यार येरादारी खातें तालाव दिता. मात शेनवारच्या सोनिया गांधीच्या सभेक लोकांक हाडपा खातीर येरादारी खात्याचे अधिकारीच बसवाल्यांचेर दबाव हाडटात असो आरोप तामणकारान केला. पूण हांगासर आतां मिटिंगेक लागून 17 तारखेक वाहतूक खात्याचे पळय जे डायरेक्टर असिस्टंट डायरेक्टर हेच असिस्टंट डायरेक्टर आतां लोकांच्यो आमच्यो बसी सांगपाक भोंवता. मिटिंगे दिसा तरी वर्सान ज्यो पळय बसी हाडटा पळय तितल्यांचे आमी नंबर काडून थंयसर ते एक कंप्लेंट मारतले आमच्या संघटने तर्फे डायरेक्टराक आनी इमिजिएटली तेंचेर एक्शन मागतले डिपार्टमेंटा कडसून. तामणकार म्हणटा खाजगी बसवाल्यांक धमकोवचे परस सभेक कदंबाच्यो बसी व्हरच्यो. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. सेवेन नियमीत करपाची मागणी घेवन कदंबाचे कर्मचारी पणजे बस स्टँडार धरण्याक बसल्यात. तांचे प्रमोशन, ड्युटी, प्रोव्हिडंट फंड आनी रजे सारकेले हेर प्रस्नय आसात. महामंडळाक तांणी मागण्यो मान्य करपाक 24 तारीख मेरेन मुजत दिल्या. कदंब कामगार एकवटान पणजे कदंब बस स्टँडाचेर बिरेस्तारा सावन बेमुजत धरणे धरला. कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांचे कितलेशेच प्रस्न आसात ते तडीक लागचे म्हणून धरणे धरला अशें तांचें म्हणणें आसा. 5 डिसेंबराक एकवटान हे विशींचे एक पत्र महामंडळाच्या वेवस्थापकाक दिल्लें. पूण आजून मेरेन वेवस्थापनान हाचेर कसलेच पावल मारूंक नाशिल्ल्यान कंडक्टर, ड्रायव्हर, मेकॅनिक आनी हेर कर्मचारी धरण्याक बसल्यात. कदंबाचे प्रश्न हे खूप वर्सां जाली तशेंच आसले
तसेच लो टेक पडलेले ह्या सरकाराक काय त्याची खंत ना काय त्याची चिंता ना आणि ह्या सरकारान ह्या कदंबा कामगारांक रस्त्यार उडयल्ले आसात। मेन मुद्दो म्हणजे आसा तो रेग्युलरायझेशन आणि हे ड्रायव्हर आसा कंडक्टर आसा मेकॅनिक तांकां रेग्युलरायज करूंक ना। 25 तारखे पयले जर तर आमचो प्रश्न मिटयना क्रिसमस आसा क्रिसमसा पयले जर आमकां आमचो बोनस दिना रेग्युलरायज तर करिना जाल्यार आमी रोखडेच हेच्या फुडें आमचो कितें निर्णय आहा तो आमी ताळे जाले। तांकां परमनंट करपाक जाय वय आमचो डिमांड आहा आमचो बोनस दिवपाक जाय एक्स्ट्राचे दिवपाक जाय आमचो डिमांड आहा रेग्युलरायज करपाक जाय 240-30 कामगारांनी काम केले परमनंट करा तुमकां जर तांकां परमनंट करपाचें ना अशें वाऱ्यार दवरपाचें आहा जाल्यार तुमी कामगारांक घेय नाकात। कदंब कर्मचारी एकवटाच्यो 12 मागण्यो आसात त्यो अश्यो बेगिनात बेगीन व्यवस्थापकीय संचालकाची बदली करची दिसावड्या वेले कामगार बदली ड्रायव्हर कंडक्टर आणि मेकॅनिकांक सेवेंत कायम करचे पात्र आशिल्ले कामगार आणि कर्मचाऱ्यांक बढती कदंबा महामंडळाच्या बोर्डात कर्मचारी संघटनेक 50% प्रतिनिधित्व दिवचे कर्मचारी वा संघटनेक विश्वासात घेऊनच धोरणात्मक निर्णय घेवचे 3 दीस सेगीत ड्युटी नाका 2009-2010 आणि 2010-2011 एक्स ग्राशिया आणि बोनस दिवचो पोन्न्यो बसी कावलाक काडपाचो प्रस्न कदंबाचे रुटार खासगी बसी कडेन ट्रिपींचो कॉन्त्राद प्रॉव्हिडंट फंड आणि सीक लिवांचेर बेगिनात बेगीन निर्णय घेवचो कर्मचाऱ्यांची थेट भरती बंद करची निवृत्त जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांक तांचे निवृत्ती वेतन आणि हेर भरपाय बेगीन दिवची पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकिक शिलकार आणि चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी। सुमार 7,48,00,000 मोडून बांदपा आशिल्ल्या म्हापशें मार्केटाचें काम सध्या नेटान चल्लां येता त्या मार्चा मेरेन हें काम पुराय जातलें अशी माहिती म्हापशेचो नगराध्यक्ष आशिश शिरोडकारान दिली। गोंय मुक्तीच्या भांगरा उत्सवी वर्सा निमतान आयोजीत केल्ल्या खासा कार्यावळी विशीं ताणें सांगलें। आदलो नुस्त्या बाजार बंद केल्या उपरांत म्हापशें नगरपालिकेक शार उदरगत एजन्सी कडच्यान म्हापशेचें नवें नुस्तें मार्केट उबारपा खातीर 7,48,00,000 रुपया मेळ्ळ्यात। नुस्तें बाजाराच्या प्रकल्पाचें काम सध्या नेटान चल्लां काम चालू जावपाक वेळ लागलो खरें मात फेब्रुवारा मेरेन नव्या इमारतीचो पयलो पावडो पुराय जातलो अशी आस्त आशिश उक्तायता। 1-6 महिने ते काम डिफर्ड जालें लेट जालें जाल्यार इतल्यान हें काम रेडी जालेलें आसतलें पण हें काम सुडान जातीन लक्ष घालून ते रिवायज एस्टिमेट्स करून हे कामांक चाल घेतलेली असले कारणान ते येणाऱ्या 3 महिन्या भितर नक्कीच आमच्या ताब्यान ग्राउंड फ्लोर पडटलो ही आमकां आशा आसा। म्हापशा नगरपालिका गोंय मुक्तीच्या भांगरा उत्सवी वर्साचो दबाजो घडोवन हाडपाची आसा ते विशीं आशिशान म्हायती दिली। आमी प्रोटोकॉल मेंटेन केला 19 डिसेंबराक की फ्रीडम फायटर फ्लॅग हॉस्टिंग करता त्यामुळे हे जे श्यामसुंदर नाईक च्यारी आसा त्यांच्या हस्ते हो कार्यक्रम घेतलो वयतले तशेंच तेच्या फुडें मशाल लायटिंग जातली चेअरपर्सनची स्पीच आसतली फ्रीडम फायटरांचे फेलिसिटेशन आसतलें आनी NCC स्काउट्स गायडचे मार्च पास जावन तेची सल्यूट फ्रीडम फायटर श्री श्यामसुंदर नाईक च्यारी घेतले। म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे। आता घेऊया आनीक एक वेवसायीक विसव।